हे सगळं दिल्लेलं हा म्हाका टॅबलेटी आणि ते बी मागीर लावप शेत वचप शेतान कचरो गेलो ते आम्ही काढप न्हू रे हवे सगळ्या भायल्या लोकांनी न्हू आमचो गोंय काबार गेलो सगळे प्रॉपर्टी जिखते घेऊन बिल्डिंगी बांधल्यो त्यांचे हे सगळे गटराचे पाणी सगळे हे सेवेज सगळे आमचे असले लीज गोंयकार काडटा हे पळय लागी हो का हे पळय अल्ट्रा वायड ना हो ना हे पळय हे सगळं दिल्लेलं हा म्हाका टॅबलेटी आता पळय तुमकां दाखयता ही आनी ही आतां घेवंक जाय म्हाका हे मागीर घेवंक जाय जेवण जालें काय जेवच्या पयलीं यो ही एक पळय ही एक पळय दो टॅबलेट हांव न्हू इल्लें हें उदीक घेता रोखडेच वयता म्हजे कडेन भितर आनी हे न्हू च्यू हे जिबेर दवरून खावंक लायला तातयां कशी धाकटुली पळय दाखयता पळय तुमकां दाखयू का यो हे पळय हल्ले एका हात लावंक जायना पळय धाकटुले पळय पिल्स कशे ह्यो मात बरो इफेक्ट जाता असल्यो टॅबलेटी न्हू कसल्यो त्यो ह्यो आनी एका वरान खावंक लायला आनी मागीर जेवण जालें काय जेवण बीन जालें काय ह्यो दोन जे काल आमी गेल्ल्यो काल दोन खाल्ल्या आयज दोन म्हणजे रातच्यो ह्यो सगळ्यो हे आमच्या डॉक्टरान दिला आमकां न्हू आमच्या डॉक्टरान दिला आनी ह्याच नेटार न्हू एक कॉमेंट येयलो आसा तुमकां सांगता ओके कितें कॉमेंट येयला जाणा अरे तू शीक आसा तुका फिवर कोल्ड आसा तू पेंट कसो मारता तर ते बाबूक हांव सांगूंक सोदता आनी थंय दिदीनूय एक कमेंट मारला त्या दिदीकूय सांगूंक सोदता की आमी तर आमची कामां करिना जाल्यार तुमी थंय करूं शकना येवन सारकें आनी आमी शीक पासून आसले जाल्यार आमकां घराची कामां करची पडटा हो डायलॉग तुमी म्हाजो तो सदीत आयकता कित्याक आयकता सांग तुमच्या घरान आसा मम्मी डॅडी भयण भाव काका काकी ह्या घरान ही गाडी हांव आनी अंकिता शिवाय कोणूच ना सो सदीत ह्या आमची कामां आमकां करची पडटा आनी ही वखदां हांवें तुमकां कित्याक दाखयला आयज खबर आहा त्या मनशान असो कॉमेंट मारला की हे तेजी गाडी वाटेर बंद पडली कशी बंद पडली आमचे कडेन गाडी आसा आमकांय गाडयेची नॉलेज आसा जाल्यार ती गाडी एक म्हाका एक सांगा कोणाक नॉलेज आसा गाडयेची म्हाका आसा हेका आसा तेका आसा सगळ्यांक आसा ती नॉलेज कित्याक पोपायक घालपाक गाडी तुका फोन मारतली बाबा 5 सुमार फाल्यां गाडी बंद पडपाची आसा तू पयलींच आडवो पड गाडये कडेन मरपाचो आहा जाल्यार मनीस पयलींच कळटले की बाबा 28 तारखेक तू मरपाचो आसा कॉमन सेन्स आनी तेका हेय खबर आमचे फुडले कंटेंट बी कसले येवपाचे आहा फुडले कंटेंट कितें येवपाचे तेय खबर आहा तेका सांगपाची गरज ना सोड म्हाका दिसता तेका आमचे चडूच पडलेले आसा रे कळ्ळें तुका ना पूण तेजेर सकयल एक दिदीन कॉमेंट मारला त्या एफ फुडें उलयना उसलेल्यो गायो मारूंक कळ दिसता आतां आमी कितें म्हणटा सांग जेन्ना आमकां सारको जोर येता समज चवथी कडेन आमकां कितें जालें न्हू जाल्यार प्लीज दिदी आमगे रायडणां धुवपाक यो न्हू रे तुका आमी पयलीं सांगता आमी सुशाकात न्हिदोन रावता आमकां टॅबलेटी तू दी आमची आयदनां तू दी आमकां जेवण रांदून तू दी न्हू हवे कितें म्हणटा सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर आमच्या देवळा कडेन सकयल हे सगळी घाण जाल्या पळय ही ती शेतकान येता आनी सदीत म्हणटा की घाण आसता रेवेन्यू जनरेट करता चल्ली बावडी ओके आनी साफ करपा आमी करतात हांगासर उठ रे दे रे मेरे को दे रे मेरे राव काम उठ सो ह्या आतां सगळें साफ करूंक जाय भांगार पळय खासकड जाल्या ही सगळी बिल्डिंगेची व्हांवोन तशें जाल्यार गटारांसून हांगा एकठांय जाता सगळी
तुम्ही पोहू शकता कितली घाणा आपण ती हांगा. अरे संदेश युवाक बरें ना पयलीं था जोर बीन पण कितें आमची कामां आमकांच करूंक जाय न्हू. अरे संदेश और तो कोई है नहीं करने का. कोई आता ही नहीं मदद करने के लिए. हमारा काम तो हमको ही करना पड़ेगा. अरे ये हमारा ही काम है, सबका काम है. हाँ हे सबका काम एक्चुअली हे कितें आहा जाणा हांगार कितले लोक रावता पळय तेंच्यांनी कितें करूंक जाय सगळ्यांनी फुडें सरोन साफ सफाई करूंक जाय. पण साफ सफाई करीत ना जाल्यार कोणूच सगळें आमीच करतात मागीर कितें फायदो. सो गायज हे पळय हांगासर माती येयल्ली ती हांगासर आतां आमी साफ करता. हे पळय अवी आनी हांगासली भुरगीं ती सगळी व्हांवून येता न्हू माती आनी माती वांगडा कचरो येता आनी तेवटेन शेतांनी बी वयता. आनी आतां गणेश चतुर्थी येवपाची आसा त्या खातीर मातशें निवळ आसूंक जाय न्हू रे अवी. बाकीचे लोक येता शेत लायता रेव्हेन्यू जनरेट करतात वयतात आनी काय पळोवप ना मागीर. आपणाची प्रॉपर्टी मोडपाक सगळे जाण येतात. हय साफ सफाई करपाक कोण येना. क्लिनिंग दवरपाक कोण येना. आमी आमचे भुरगे आनी आमी मेळोन एक्झाम्पल सेट करतात कधीच एवरी इयर हा नॉट दिस इयर. आनी ते बी मागीर लावप शेत वचप शेतान कचरो गेलो ते आमी काडप न्हू रे अवी. लावप आनी तेंच्यांनी सोमते खावपाचे सगळे हे भात व्हरपाक येवपाचे तेच्या पयलीं कचरो येता वादळ येता झाड पडले कितें पडले कोण पळोवपाचें काय ना. व्हडले झाड सुद्धा समज आता पडला जाल्यार मागीर ते आमी उडयला जाता न्हू रे अवी. मागीर ते सांगता पळय हांगासर सॉलिड कराड मातला आनी थंयसर मातशी देवती कशी आहा न्हू त्या खातीर सगळी माती येवन थंयसर साठोवन उरल्या. हे पळय हे एकदां साफ जाल्लेले न्हू जाल्यार कांय टेन्शन नासलेलें. सगळ्या वाड्या वयलो कचरो हांगासर येता आनी हांगा ब्लॉक जावन उरता. एक्चुली हे पंचायतीन साफ करपाक जाय आसले. पळयात कसले ब्लॉक जावन उरला ते. आमी 10-12 फावटी साफ केले तरी पूण ती येत रावता कित्याक की पळय वरसून माती येवन येवन हे सगळें फूल जाला आनी तेजे होल बी सारके ब्लॉक जावन उरल्या. उदीक वचपाक चान्सूच ना. मागीर हांगाच्यान उदीक भायर सरता रस्त्या वयल्यान. थोडा इजी करता. सो गायज हे पळय कितले कराड बिराड मातलेले ह्या मातयेचेर व्हांवून येयल्लेल्या रस्त्याचेर सगळी माती येयल्या आनी हे पळय आमी साफ करतात. आनी अवी हेवटेन माती भरता. ही सगळी व्हांवून येयल्लेली माती. ह्या 2 वर्सांकूच हांगा अशें जाता. पयलीं अशें जायना आसलें न्हू रे अवी. बिल्डिंगी येयल्यो सगळी ग्रीनरी गेली सगळे एनवायरमेंट आमचो गेलो. स्लो करून सगळे भायले लोक येतात आमच्या गोंयांतले प्रॉपर्टीज विकत्यो घेतात. ओके आनी आमचे जी जनावरां आमचे जे बारीक सारीक जी झाडां पाळां आहा ती आतां खंय मेळना दिसना. आतां ऑल सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा ते हें असलें पळय दाखय. हे पळय हे असले मेळटा पळोवपाक आणि येत दाखयला आहे नवे हे मेळटा आणि हे त्रास कोणाक जाणा आमका लोकल सांग नवे तेंका त्रास काय ना कार शेकडे सगळे येतले व्हडले व्हडले सामान व्हडले व्हडले बिल्डिंगी इक्त्यो घेतात बांधतात विला बांधतात आणि मागीर आमचे असले जे नीज गोयकार आसा पळय तेंका मागीर हे तेंचे सगळे गटर साफ करचो पडटा आमका आणि हो गटर सगळ्या शेतांनी वयता हांगासर बनाए ना अच्छे से सब साफ सफाई करना चाहिए हमको तकलीफ ना इधर आता हे कन्स्ट्रक्शनाचे काम चालू असा तिची सगळी माती हांगासर येवन निपय जमा जाल्लेली आहा आणि हे पळय आयज आमी हांगासर काडटात 4 दिसांनी परत जातले आसले तशे व्हडलो पावस येत जाल्यार कित्याक हांगासर चालूच असता आणि गायज हे आमी हांगासर काम करता पळय ते दिखावा करपाक करिना हे आमचे आता सदाचेच जाल्लेले आसा हांगासर साफ करता
परत असलं तेव्हा पाऊस पडटा परत माती व्हावून येता. बिल्डिंग बी बांधतात हांगासर सगळे पण किऱ्यांची फातरांची माती येल्लेली असा. करेंगे तो कोई भी बच्चे को सांप भी ऐसा काट सकते हैं आया तो भी. आणि हांगासर आम्ही सदांच येता वयता आमकांच कोण चावात म्हणून काय गॅरंटी ना. कितलो कचरो हांगासर व्हावून येयला इसपा भायर बाटल्यो आणि किरे किरे नो हवे. तो काय तुम्ही पोहू शकता हांगासर कितली घाण आहा पळय ती. आणि ही लोकांची घाण आम्ही काडटात. कितें उलयला ते रॉंग उलयला ते रायट उलयला ते सांगात हा. सगळ्या भायल्या लोकांनी न्हू आमचो गोंय काबार गेलो सगळे प्रॉपर्टी विकते घेवन बिल्डिंगी बांदल्यो. तेंचे हे सगळे गटराचे पाणी सगळे हे सेवेज सगळे आमचे असले लीज गोंयकार काडटाले पळय. कितल्यो कंप्लेनी घातल्यो काय फायद्याच्यो ना कंप्लेनी. आणि वयरसून आता पाऊस पडटा वाज हयशेक वा. सो गायस आमचे ऑलमोस्ट साफ करून जाल्लेले आसा. तुमकां एक सांगता हांगासर घाटी मामा येवन विला बिला बांधता पळयात तेंका कोण काय म्हणेना. हे माती बिती येता ते पण तेच समाज हे आमचे असले जावं आनीक खंयच्या गोंयकारांचे असले आनी अशी माती येल्लेली न्हू जाल्यार लोक पयलीं बोंबड्यो मारपाच्यो. सारकें न्हू वे कितें म्हणटा. हे समाज आमचे असले लोकल्सांचे कोणाचे असलेले न्हू लोक बोंबड्यो मारीत हांगासर येतले आसल्यो. हे तुमची माती येता हे येता पण तेंचे इतल्या शेतांनी वयता इतल्या बांयनी वयता ही माती कोणूच काय उलयना. आम्ही हे साफ कित्याक करता ते सांगता. मेन म्हणटा पळय ते हांगासर आनीक कोणाचो गणपती वयता. ओके तो गणपतीक नितळसाण दवरची पडटा. तुमकां खबर आसा आमचो जावं गणपती कोणाचो गणपती जावं गणपती तो गणपती देव न्हू. हांगाल्यान त्या देवाक व्हरता हे घाणींतल्यान काय व्हरों शकना न्हू. आनी कोण काय साफ करूंक येना. एटलीस्ट आमी तरी साफ करूया. कमेंट येयल्लो की तुम्ही शीक आहा जाल्यार तुम्ही कामां कशी करतात. आमी शीक आसा पण आमची कामां हांव तर आडवो पडोन रावता आनी अंकिता जाल्यार म्हाका दिसता कोणी कमेंट मारलेलो पळय तो करतलो. आतां पळय आमी दनपारसून काम करता. सांज जाली पळय 7 जाली आतां तरी काम करता. सो हेजो मिनींग कितें आमची कामां आमी करता कळ्ळें न्हू. तुमची कामां तुमी करा. सो गायज पळय आमी हाडलेलो हा पिझ्झा या कॉर्न पिझ्झा दाखय रे. आहा वेज आणि यूटेन तेरा कौन सा है रे. कौन वाला तेरा फेवरेट है ना. सो गाईज फायनली आम्ही घराकडे पावलेली आसा आणि आयज सारखे आंग दुखता. आयज खूप काम केले. रातचे दनपारचे 2:30 काय कितें 3 स्टार्ट केलेले सांजचे 7 पेरेन सगळी घाण साफ केली. ओके आणि तेतूनच तुम्ही पयला आसतले न्हू आमी इतले बरी फॅमिली जोडलेली आसा. म्हाजो एक सबस्क्रायबर ऑल द वे फ्रॉम बिचोले थिवे बिचोले त्या वाटेंतलो हांव बरो ना म्हणून स्पेशली म्हाज्या खातीर टोस्ट घेवन येयला. सकाळी फुडें हांव बरो ना हांव न्हिदलोलो तेन्ना टोस्ट घेवन येयला म्हाका दिला आनी गेला. थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता देतू ब्रदर. थँक्यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ लव अँड सपोर्ट. बट नेक्स्ट टायम प्लीज येता आसतना म्हाका इन्फॉर्म करचे. दोन्ही हात जोडून रिक्वेस्ट करता तुका. कित्याक केन्ना आमी आसता केन्ना आमी आसना केन्ना आमी अशा सिच्युएशनान बिजी आसता काम करपाचे आदी कितें साफ सफाई. प्लीज अंडरस्टँड कर आनी थँक्यू सो मच. मोग असोच दवर आमच्या वांगडा आनी मे गॉड ब्लेस यू. तशेंच वायटूय कमेंट येयलेले आसा. हालीं वायट कमेंट येता कित्याक की लोकांचे मातशे दोळे फुटलेले आसा की यू नो कोणाक लायफ दिवंक वयता कोणाचें कितें बरें करूंक वयता जाल्यार थंय पनवत म्हणटा पळय ती 1000% आसता. कितें म्हणूंक सोदता तूं. हय आसतात 1000% आसता. ओके सो गायज हांव इतले दीस न्हू मातसो टेन्शनान आसतालो कितें जातलें कितें ना. डॉक्टरान म्हाका सारकें एक्सप्लेन केला की रिस्क सगळ्याकूच आसा. रिस्क है तो इश्क है तशें तें. बट कितें आहा जाणा बोन मॅरो जेन्ना काडटा खबर आसा ट्रान्सप्लांट करता तें म्हाका डॉक्टरान सांगलेलें की अशें खंय सिरिंग्स कशें कितें मारता खंय म्हणजे अशें आनी अशें पोटाक हांगासर एक बोंबले कडेन अशें आनी अशें धरून खंय तें करून इंजेक्ट करून भायर काडटा खंय म्हणजे अशें
सक्शन केलेल्या भशेन आनी ते मागीर फुडल्या मनशाक कशें कितें घालप तें म्हाका खबर ना. अशें सक्शन करून साक्कर अशें ओडून काडटात खंय. ओके, बोन मॅरो तो ते हितून कितें म्हणटा ते तेंचे कितें मशिनरी आसता तेतून खंय दिसता खंय ते एग्जॅक्ट कितले भितर पावला कितले ना पळय ते तशें. सो इट्स इजी गायज, काय ना व्हडलें. हांव समजलो कितें एक 5-6 दीस म्हाका एडमीट रावचो पडटलो आनी कितें कितें, बट तशें काय ना खंय. ते जालें खंय मातशें मनीस मातसो वीक फील जाता खंय एक दिसा खातीर, बट दुसरे दिसा आय कॅन एन्जॉय माय रेगुलर लायफ तशें. बट कॉम्प्लिकेशन्स आसता. म्हाजी कितें म्हणटा डेली रुटीन सांबाळची पडटली, म्हाका हेल्दी रावचो पडटलो. ओके, सो हे सगळे बेजिक्स. पूण त्या दिसा जे ऑपरेट जाता पळय तेन्ना म्हाका कांयच करूं शकना, पूण फुडल्या मनशाक मातशें डिफिकल्ट आहा. पूण म्हाका खंय काय प्रॉब्लम ना खंय. म्हणजे एक हार्डली खंय हाफ एन आवर खंय, नॉट मोर दॅन दॅट, 1 वर धर आनी मागीर एक फूल 24 hours म्हाका एक रेस्ट आनी मागीर एवरीथींग इज ओके. सो हे बारीक हेका आमी कित्याक फुडें सरया नाका, सारकें न्हू? अळगा ना. तशेंच आमकां कॉमेंट येयल्लो आसा की भावा की तुजी गाडी वाटेर बंद पडली, ते मनशान कॉमेंट डिलीट केलो. आय डोंट नो वाय, पूण तो स्क्रीनशॉट एक कॉमेंट येयल्लो आनी तेच्या सकयल त्या चेडवाचो कॉमेंट येयल्लो. तो स्क्रीनशॉट म्हाका मेळ्ळो, तो तुमकां घातला पळय हांवें. तो स्क्रीनशॉट मारून हांव व्हडलो तो कॉमेंट स्क्रीनशॉट मारूंक वयतालो तेन्नाच डिलीट जालो तेजो. तेणी डिलीट केलो, आय डोंट नो वाय. आनी त्या भावान कॉमेंट मारलेलो, तेजी आयडी आसली, हांव तिवडो आसा म्हाका, वास्को किंग म्हणून तेजेर बरयल्लें. ओके, सो हो भुरगो तर तुमी युट्यूबर्स कोण आहा तेंकां कॉमेंट मारता न्हू जाल्यार हो भुरगो मातसो तकलेन सारको ना. खूब जाणांचे हेजेर कॉमेंट मारता खंय तो. ओके, सो तेणी कॉमेंट कितें केल्लेलें, तुमी गाडी घेवन वयताना गाडी अचानक कशी बंद पडली, अशी गाडी बंद पडोंक शकना. आतां म्हाका एक सांग, वो मायक म्हाका म्हाज्या भावान हाडलेला एलिस्टरान, वो आतां चलता, आमी घालताली उलयता, वो आतां म्हाका खबर आहा केन्ना मोडटलो तो. मनशाचीत काय गॅरंटी आसा ना न्हू हांवें. वो आतां केन्ना मोडटलो तो म्हाका खबर आहा, मनशाचीच गॅरंटी ना. आयज हांव उलयता तुमच्या वांगडा, आयज तुमी म्हाजी व्हिडिओ पळयता, कोणाक खबर तुमच्या मदलो एक फाल्यां देवान नेलो जाल्यार हांव देवा कडेन मागता अशें व्हरना पुरो, कोणाचें वायट करिना पुरो. बट तुमकां खबर आहा जे तुमी व्हिडिओ पळयता तुमची खुदची तुमकां गॅरंटी आहा ना, जाल्यार ही गाडी वाटेर कशी बंद पडली काय कितें लोक आसा. आनी तेजेर एक एक थंय दिदीन कॉमेंट मारला, रिस्पेक्टान सांगता, तेका 2-3 दिवंक कश्यो दिसता पूण हांव दिना. व्हिडिओ पळयताय न्हू तूं जाल्यार थंय एनीथींग फॉर कंटेंट अशें कितें तरी कॉमेंट मारला. एनीथींग कंटेंट जाल्यार लोक हागता ते व्हिडिओ घालतले आसले, मुत्ता ते व्हिडिओ घालतले आसले, सारकें न्हू? एनीथींग फॉर कंटेंट. पुनीत सुपरस्टार पयला आसतलो तुमी न्हू, गटारांतले कितें काडून खाता, हे खाता ते खाता, तेका म्हणटा एनीथींग फॉर कंटेंट. आमी एनीथींग फॉर कंटेंट करिना. आमचे कडेन घे म्हणून कंटेंट आसा, ते तर फेक कंटेंट घालपाक खूब मजा येतली आसली, पण फायदो ना. म्हाजी रियल पब्लीक म्हाज्या वांगडा जोडलेली आसा, 9000 समवेर सबस्क्रायबर. ओके, ही रियल पब्लीक म्हाज्या वांगडा जोडलेली आसा. तेतूंतले एक 4-5 प्लस मायनस आसतात. आमी हे कॉमेंट्स घेवन बसना, बट ही तुमकांच दाखोवपाक की तुमच्या वांगडा जे आमचे व्हिडिओ पळोवन मोटिवेट जावन व्हिडिओज करूंक सोदता न्हू, तेंच्याय लायफान असली लिस्ट येतली. सो ऑलवेज बी अलर्ट and do not be demotivated. Always be motivated and try your level best, do something and make your parents feel proud. सारकें न्हू? हांव कितें म्हणूंक सोदता तें. आनी आयज तुमकां हांव मातसो बरो दिसता आसतलो न्हू, फिट कसो. डॉक्टराची टॅबलेट. आतां आमी तुमकां मातशें वगत पयलीं व्हिडिओ घातलेली पळय, अमके तमके तमके, सो हेतूंत ते 2 उरल्या. सो आतां ती हांव घेतलो व्हिडिओ एंड जाली काय आनी सुशेगाद न्हिदतलो. फाल्यां म्हाका काम आसा फूल पावर सारकें. मागीर ह्या 2 दिसा उपरांत रियल जर्नी स्टार्ट जाता म्हाजी. कशी जाणा सांगता तुमकां, कर सगळें पेंट मार, सगळें साफ सफाई कर. व्हेरी लेस डेज फॉर गणेश चतुर्थी. फक्त 15 दीस उरल्या आनी आमकां 15 दीस म्हणजे इतले कित्याक आमी दोगांच काम करपी. ओके, आमी दोगांच. सो जे कोणी दिदीन कॉमेंट मारला तेका हांव म्हणूंक सोदता ऑल द बेस्ट इन युअर लायफ. घरा कडेन राव, तूं बेकार राव आनी अशेंच चामार चवकशी कर, लोकांचे हेजेर कॉमेंट मार, मोग आसूं सदीस आनी गॉड ब्लेस यू. आनी हांव मेळटा तुमकां फाल्यां नव्या आनी इंटरेस्टींग व्हिडिओन. टिल दॅन टाटा, गुड नायट, बाय बाय बाय. चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. टिंग टिंग बेल बी मारा. बाय बाय.